Oggi è un giorno di speranza. La seconda lettura ci ha fatto vedere cosa ci aspetta. Cielo nuovo, una terra nuova e la santa città di Gerusalemme nuova, bella, l'immagine che usa per farci capire quello che ci aspetta. L'ho vista scendere dal cielo, scendere da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Si aspetta la bellezza, memoria e speranza. Speranza di incontrarci, speranza di arrivare dove c'è l'amore che ci ha creato, dove c'è l'amore che ci aspetta, l'amore di Padre. Uscimmonanci gori Korec pagi Surgi ceraj Korestance Uscimmonanci gori Pagi Surgi ceraj korestance Uscimmonanci gori Korec pagi Surgi ceraj korestance Uscimmonanci gori Korec pagi Surgi ceraj korestance Niti gatirci kon sosta Korec pagi Surgi ceraj korestance Mitigatirci kon sosta Korec pagi Surgi ceraj korestance Uscimmonanci gori Korec pagi Surgi ceraj korestance
तांचे तुझे मोनांची कोणगरी कोरेच पागी सर्गीचे राज कोरेच तांचे स्वर्गीचे राज लागीं पावलां. The kingdom of God is at hand. The kingdom of heaven is at hand. ह्या स्वर्गीच्या राजाचो ध्वनी जेजू ख्रिस्त, जिव्या देवाचो जीवपूत, पवित्र संस्कारांत आमचे मुखार आजीर जाला. आनीक एक सांज ताचें दर्शन, सर्गीच्या राजाचे वाटेली जावंक आनीक एक पावट आमकां आमंत्रण. ओ पळे तुजो राजा, कुपांतल्यान देवून थंय येता, आपलें जैत मेळोवन तो येता. सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें म्हणून आमकां परगट करता. Here is your king, coming marching down in splendor. He is the Lord. He is the Lord of heavens. He is the King of the kingdom of heaven. Here He is, present in the most blessed sacrament for you and for me, to invite us to be the partakers of the kingdom of heaven. Here we are, Lord. Here I am, Lord, at your feet, to worship you, to praise you and thank you. ओ पळे हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. ओ पळे दुनिया, हांव तुज्या पांयांशी तुका नमस्कार करूंक, तुका पोरनीपाट करूंक. तूं म्हजो राजा आनी तुज्या राजाचो हांव एक भाग म्हूण गोवाय दिवं. म्हजो नमस्कार, म्हजो पोरनीपाट मानून घे दुनिया. Please accept the adoration that I offer. I worship you, Lord, bowing down my head. म्हजी मान बागावन सगल्या काळजान, सगल्या मनान तुका दुनिया हांव नमस्कार करता. देवाच्या राजाचो तूं भागेली जावंक सोदताय? सर्गीच्या राजाचो तूं वाटेली जावंक सोदताय? Do you want to be a part of the kingdom of heaven? आयज ही सांज जेजूच्या पांयाशी सुरू करता आसतनाच हाचो जबाब दी. आनी जरूय तर सर्गीच्या राजाचो वाटेली आनी भागेली जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार हें आयचें पवित्र वर तुका फळादीक जातलें. तुका जरी तर खुशी ना जाल्यार हें पवित्र वर तुका फळादीक जावचें ना. तुजो वेळ, तुजी सांज,
तुझें जिवीत. जरी तर ह्या वेळार ह्या सर्गीच्या राज्याचो तूं वांटेली जावन तूं ताच्या हातान घालूंक सोदताय, पळय ताका, लूक ॲट हिम, आनी तुझें जिवीत ह्या वेळार ताच्या हातान घाल. तुझें राज ह्या वेळार ताच्या हातान घाल. तुजी पदवी, तुजी जुट्टी ह्या वेळार ताच्या हातान घाल. If you wish to be the part of the kingdom of heaven, let's make this choice right away. Because unless and until you are willing to be a part of the kingdom of heaven, this hour is going to be a waste. If you wish to be the member of the kingdom of heaven, only then this holy hour will benefit you. If you wish to spend your time with Him, if you wish to be the part of the kingdom of heaven, bring to His feet your own life. Bring to His feet your kingdom, the kingdom that you have built around yourself. Bring to His feet everything that is there in your kingdom. Bring to His feet the kingdom in which you are living today. यो ताच्या पांयाशी सांगाती मेळून ताका आमी नमस्कार करुया. सगलो मान भोवमान ताकाच पावो. ताच्या पांयाशी तुजें जिवीत दवर. चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. सगळीं गावया. चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है. इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है. हे मुक्तिदाता, हे पाप भड़कड़ाता, हे मुक्तिदाता, हे पाप भड़कड़ाता, दे देन हाथों में हाथ. चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है
हे जीवनदाता दे तू ही सहारा, हे जीवनदाता दे तू ही सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। शरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। शरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। शरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. What type of kingdom are you living in? What type of kingdom is your kingdom? तू कसल्या राज्यान जियताय? तुझे राज कसले? ह्या वेळार देवा मुखार दवर, जेजूच्या पांयाशी तुझे राज दवर। तुका कितें दिसता? तुझे राज कसले? स्वर्गीचे राज एक सोबीत सुंदर जागो, देवाचें आमकां दायज, जंय शांती, संस्कार आनी मोग सगळ्याक मेवता, मोग सगळ्याक गवता। एकवट पानपास सगळ्या थंय दिश्टी पडटा। राग ना, दुस्पोट ना, झगडी झुजां नाय, पूण सगळ्याक शांती।
असलेंच देवान एक सुर्गीचें राज कशें आमकां गोंयकारांक दिलां. काय बरें आमचें सोबीत गोंय. सोबीत माणकुलें सुंदर गोंय. झाडां पेडांनी भरलेलें, दोंगरांनी आनी दर्या वेळेर नेटयलोलें. मांदोवी आनी जुवारी ह्यो दोन न्हंयेच्या माड्यांनी नेटयलोले. तशेंच हेर भांगरावून चड मोलादीक शेतां बाटांनी आनी उदीक करून समजिकाय एकवट मोग आनी मोयपास दाखोवपी गोंयकारांचो एक आसरो. काय बरें सोबीत शार, धाकटुलेशें राज सर्गीच्या बापान आमकां गोंयकारांक दिलां. क्रिस्तांव, हिंदू, मुसलमान आनी हेराय धर्माचे वेगवेगळ्या जातीचे लोक एकवटान हांगा जियेतात. गोंयचें ट्रेडिशन, आमची संस्कृताय आख्ख्या संवसाराक फामाद. तशेंच गोंयची सोबीतकाय अणभवूंक संवसारभर ह्या धाकट्याशा पॅराडायसान ही सोबीतकाय अणभवूंक येता. इतलीं वर्सां सांबाळून आमी दवरना आनी फुडाराकूय आमी दवरूंक जाय. कारण आमकां व्हडले भाग सर्गीच्या बापान हें सोबीत राज आमकां दिलां. दर एका गोंयांत जल्मल्ल्या बाळकाक हें व्हडलें भाग ह्या सोबीत सुंदर माणकुल्या एक नेकेत्र कशें गोंय ह्या राज्यांत जल्मूंक. तूं तुज्या गोंयचो कितलो मोग करताय? तुवें तुजें माणकुलें गोंय कितलें सांबाळ्ळें? आयज होच प्रस्न आमी आमकां विचारूंक फावो. हें सर्गीचें राज आमचें गोंय आमी आजून पर्यंत सर्गीचें राज कशें सांबाळलां काय? हे राजान आयज मोग मोयपास एकवट बांदपास आसा काय? हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान आनी हेर जातीचे लोक हांगा एकवटान जियेतात काय? वय
आजून हें सुर्गीचें राज आमच्या हातान आसा. हें गोंय आमच्या हातान आसा. आजून तें आमी सांबाळूंक जाता. हो एकवट परत हाडूंक एकामेका मदें मोयपास आनी मोग दाखोवंक एकवटान झुजूंक आनी ह्या आमच्या धाकटुल्या सुर्गीच्या राजाक आमचे फुडले पिळगेक सांबाळूंक आमी आजुनूय झुजूंक येता. हें देवान दिल्लें सुर्गीचें राज आमी सांबाळूंक ताचीच कृपा आनी जेजूचो आदार मागुया. सुर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे. 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 India. The seventh largest country in the world. One of the top 5 nations in terms of agricultural produce. Smartest brains in the world. Lakhs of doctors, engineers, lawyers graduating every year. Many natural forests and wildlife. You may think everything is going good for India. Maybe it's the kingdom of heaven. But everything is not as it seems. If we go deeper, people are still suffering from poverty. There are people still living on the streets, children who still lack education. Religions such as Christianity are still considered a minority in India. In some states,
priests are not allowed, churches are not allowed. Even when they do good in communities, they are attacked. Many people still believe in crab mentality. I don't like that the other person is progressing above me. Let me pull him down also. New schemes, new funds, just to fool the people. Is this what the kingdom of heaven God had in mind? We have gone completely away from what plans He had, what He thought we would do. Lord, we ask you to put our differences aside. Help us to be united for the betterment of our people and of the country. Help us to be more like you. स्वर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे स्वर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे स्वर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे स्वर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे. स्वर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे. आयज हांव म्हाकाच देवाचो भुरगो म्हणटा काय? तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. हांव ही तुजी खुशी संवसारांत दवरूंक वावुरता काय? वो हांव मोजेच चिंता माय प्रोफायल. हांव गिरेस्त, हांव बऱ्या गोरेब्यांतलो, हांव असो, हांव तसो, म्हज्यावन व्हडलो कोण ना. माय फॅमिली, म्हजी फामील बरी, ती शेजारची फामील बरी न्हू. म्हजी फामील बरे रितीन
देखीन वागतात, पूण ती दुसरी न्हू. माय चायल्ड ओ माय चिल्ड्रन, म्हजी भुरगीं शिकपान बरीं आसात, म्हजी भुरगीं स्पोर्ट्सान बरीं आसात. जायते पाटी आमी कंपेर करतात, दुसऱ्याची भुरगीं अशीं, म्हजी भुरगीं अशीं. माय प्रॉपर्टी, म्हजो जागो, दुर्गा बांदून गेट गाडून आडावन दवरतात. सोपुल्लीं भुरगीं हेडोक सोदतात, तांकांय धांवडायतात. दुसरे आमच्या दुर्गान येवंक शकना तसले आडकोल्यो आमी घालतात. कसली भिरांतेन म्हण काय, उखलून व्हरपाची वस्त न्हू ती. माय मनी, म्हजे पयशे हांवें टॅक्स कित्याक भरूंक जाय, हांवें जोडलात म्हजे मेहनतीन, हांव म्हजे पयशे सरकाराक कित्याक दितलो. असली आमची गोत जालोली आसा. हांवें वावर केलोलो पयसो हांव पयशे नाय वो गरिबा कडेन कित्याक वांटतलो. हांवें तांच्या आदाराक कित्याक पावूंक जाय, तांकां आदार करूंक देव आसा. म्हजें काम बरें, हांव बरो, म्हाका दुसऱ्याचें पडोन वचोना. हितून कितें बरेंपण हांवें करूंक जाता काय. एक आनी एक भुरग्याक म्हज्या कामांत एक एम्प्लॉई कसो ताका वावर करूंक, ताका पगार दिवंक, ताचें बरेंपण चिंतूंक जाता. माय बिझनस, बिझनसान सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसताय. गडे म्हजें बिझनस आसा थिंगा, म्हजे फॅक्टरी आहा थंयचो लागींच्या लोकांक कामाक लावपाक, वय थंयसरलो एनवायरमेंट सांबाळपाक, झाडां लावपाक. पूण जायते फावटी हे इल्लेशे पयशे मोडून हे बारीकश्यो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सांबाळूंक वो करूंक आमकां भोव अवघड लागता. म्हजी गाडी 10 लाखाची, म्हजी गाडी 20 लाखाची. म्हजे गाडयेन कोण न्हू बगोर म्हजी फामील, म्हजे इश्ट बसतले. एक वाटेर चलोन वयता ते जाणट्या दादल्याक वो बायलेक हांव कित्याक लिफ्ट दिवं. म्हज्यो वस्तू हांवें घेतल्यात म्हज्या पयशांनी. दुसऱ्याचो हांवें कित्याक त्यो वांटूंक जायो. तांकां जाय जाल्यार घेवन दी. मोगाला जेजू जायते फावटी हें राज हांवें म्हज्या जिवितांत चलयलां. एक सेल्फिशपणाचें राज, आपणाचेच चिंतून दुसऱ्याचें न्हय. हेंच सर्गीचें राज काय जे संवसारांत
तुवें म्हाका चलोवंक विचून काडला. हेंच राज हांव मागतां काय म्हज्या दिसपटी मागण्यान. आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. हीच खुशी काय ती नियाल करुया. सुर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे. 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 सुर्गीचे राज लागीं पावला. Kingdom of God is at hand. सुर्गीचे राज Kingdom of God, Kingdom of heaven. I send you to gather my sheep. Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Simon Bar-Jonah, by the authority of the holy priesthood that I hold. Rabbi, I beseech thee, my little daughter. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither 2 coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. जेजू, तुझ्या 12 अपोस्तलांक विचून काडून सुर्गीच्या राजाचे गोवाय कशें तांकां तुवें पाठयले. सुर्गीच्या राजाच्यो वस्तू करूंक तांकां शिकयले, तांची तयारी केली. सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें सगल्यांक सांगात. लोकांची तयारी करूंक तांकां पाठयले. The kingdom of God is at hand. Go and proclaim to them. Yes, Lord. Today, once again, we look up to you, because the kingdoms that we have built around ourselves are personal kingdoms. The kingdom of our state, the kingdom of our country, and the kingdom of this world is far, far away from the kingdom that you promised. आमची जण एकल्याची राज्यां आमी बांदून काडलेलीं आसात. आमचें खासगी राज, आमच्या देशाचें राज, आमचें राज्याचें राज, ह्या संवसाराचें राज तुज्या राजावून खूब खूब पयस पडलेलें आसा. तुज्या येण्याक आमी रावता, तुज्या राजाक आमी ओतरेकून आसा. Come, Lord Jesus. यो जेसू सोम्या, यो आनी तुजें राज स्थापून दवर. Come and establish your kingdom, Lord, among us. Not my will, but your will be done. म्हजी खुशी न्हय पण तुजी खुशी जावं. म्हजें राज न्हय पण तुजें राज येवं. Not my kingdom, but your kingdom come. The Lord is marching out in splendor, in awesome majesty he rides. For truth, humility and justice, his mighty army fills the sky. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures forever, forever. Somyak din wasuya, tato mógł worta. Somyak din wasuya, tato mógł worta. Somyak din wasuya, tato mógł worta. Sodaka, Sodaka. His army marches out with dancing, for he has filled our hearts with joy. Be glad the kingdom is advancing, the love of God our battle cry. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures forever, forever. Somyak din wasuya, tato mógł worta. Somyak din wasuya, tato mógł worta. Somyak din wasuya, tato mógł worta. Sodaka, Sodaka, Sodaka,
सदाकाळ तुझे राज आमकां येवं. सगलो विस्वास दुनिया आमी तुजेर दिवता. आयज घडये आमी बांदलेलीं राज्यां जावं आमच्या खासगी जिविताचें राज, जावं आमचे स्टेटाचें राज, आमच्या देशाचें राज, संवसाराचें राज, तुका मानता तसलें ना. घडये तुज्या राजावून पयस आमी आसा. ह्या पासत दुनिया सगळी खालतिकायेन आमी तुजे लागीं मागता. ह्या वेळार आमची मागणी तुजे मुखार दवरता. आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या खासगी जिविता पासत आनी ह्या संवसारा पासत तुजो आशिर्वाद घालूंक आमी तुजे लागीं मागता. दुनिया आमचे हात उक्ते करून खालतिकायेन, in all humility, Lord, we beseech thee to bless our personal kingdoms, to bless our state, to bless our country, and to bless this world, and make them all like unto your kingdom. ही आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे. ह्या वेळार आमच्या मनान जी सुचतात ती मागणी आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. तुज्या मनान जें कितें ह्या वेळार येता माग. विस्वास धरून खालतिकायेन माग. Pray with all humility. Bring to him all the prayers for your state, for your country, for your world, and for your personal life. मोगाला बापा, जायते फावटी हें राज म्हजें राज, म्हज्याच फायद्याचें, म्हज्याच फायद्याक हांवें चलयलां. म्हाका जाय ते भाशेन हांवें चलयलां. दुसऱ्याक नाकारल्यात, दुसऱ्याचें पडोन वचना. चोवून पासून चोवूंक ना अशें हांवें केलां. पूण काळजान खोलायेन भितर हो आवाज म्हाका सांगता, हें सर्गीचें राज न्हय, हें राज न्हय जें तुका मानता तें. हें जें हांव कोता तें सारकें न्हय. म्हज्यो वागणुको बदलपाक, दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखोवपाक, दुसऱ्यांक आदार करूंक, फुडें सरूंक, म्हजें हा तें म्हज्या शेजऱ्याचे तांच्या बरेपणा लागून उजार करूंक एक खालती काडीस म्हाका दी म्हूण हांव तुजे लागून प्रार्थून मागतां. Novo संसार वैकुट नवे, दोळ्या मुखार हांवें देखले. देवा बिराड मनशा मदें, बापाचें घर भुरग्यां सोबें. नवो संसार वैकुट नवे, दोळ्या मुखार हांवें देखले. देवा
विराट मनशा मध्ये बापाचें घर भुरग्यां सोवे. The gates of the kingdom of heaven is open for us. It's still open. There's still time. Lord, help us to change our ways. Help us to ask forgiveness for all our sins. As a country, as a part of India, among our own people, we have stayed divided for too long now. Help us to change our ways. तुमसोर आमी ताची परसा आमचो देव तोच हें बाकेले ताचें नांव देव आमचे मोदें अशें नवें जेरुसालेम तुमसोर आमी ताची परसा आमचो देव तोच हें बाकेले ताचें नांव देव आमचे मोदें अशें नवें जेरुसालेम. आमचें गोंय देवान दिल्लें एक धाकटेशें सुर्गीचें राज. आमी मरून स्वर्गार वेचे आदीं हें भाग जें देवान आमकां दिलां तें संवसारांत आनीक अदीक नेटोवंक परत सोबीत सुंदर करूंक गोंयांत गोंयकारां मदें एकवट मोयपास आनी मोग दाखोवंक वावरूंक बापाचो आदार मागुया आनी परत एकदां एका नोकेत्रा वरी आमचें गोंय देवान दिल्लें सुर्गीचें राज परत जागोवया. Novo संसार वैकुट नवे दोळ्या मुखार हांवें देखलें देवा विराट मनशा मदें बापाचें घर भुरग्यां सोवे. नवो संसार वैकुट नवे दोळ्या मुखार हांवें देखलें देवा विराट मनशा मदें बापाचें घर भुरग्यां सोवे. तुझें राज आमकां येवं. बापा, ह्या वेळार आमी मागता आमच्या देशाचे आर्थीक परिस्थितीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. लॉर्ड, ब्लेस आवर इकॉनॉमी, द इकॉनॉमी ऑफ आवर कंट्री, द इकॉनॉमी ऑफ आवर स्टेट. ब्लेस लॉर्ड, यू टेक कंट्रोल. तुझ्या हातान घे ही आमची आर्थीक परिस्थिती जी बिगडत आसा.
वेगवेगळ्या कारणाक लागून भोव करून ह्या पॅन्डेमिकान ही आमची आर्थीक परिस्थिती जी हालून धुलून पडलेली आसा तुज्या हातान घे. मेक इट स्टेडी लॉर्ड. टेक द इकॉनॉमी ऑफ आवर कंट्री एंड आवर स्टेट इनटू योर हँड्स. तुझें राज आमकां येवंक, सुर्गीचें राज जें लागीं पावलां तें आमकां मेळूंक. बापा, तुजो आशिर्वाद मागता आमच्या शिक्षणाचेर. लॉर्ड, ब्लेस द एड्युकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री. यू टेक कंट्रोल. आयज आमचें शिक्षणाचें केंद्र आनी शिक्षणाची परिस्थिती हाल्लोली धुल्लोली आसा. शिकोवपी तशे विद्यार्थी सांडून पडलेले आसा. शिक्षण खंयचे वाटेन वेता खबर ना. लॉर्ड, ब्लेस द एड्युकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री एंड आवर स्टेट. टुडे वी आर लॉस्ट. द टीचर्स एंड द स्टुडंट्स are lost because things are not the same, and the change is so difficult to be accepted. The change is so difficult to adjust to. शिक्षणीक केंद्र मळार जे बदल आयिल्ले आसात ते मानून घेवंक, तांचे प्रमाणे चलूंक कितलें अवघड. ब्लेस आवर एड्युकेशन लॉर्ड. टेक कंट्रोल. तुझें राज आमकां येवंक बापा. आमचे राजकारणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. लॉर्ड, ब्लेस द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री. आमचें जिवीत चलयता हें राजकारण, पूण आयज राजकारणूच दिशा सांडलेलें जालां. Today's politics has become directionless, lost its way. It's no more by the people, for the people, of the people. It looks to be a fractured democracy. तुझ्या हातान घालता हांव आमचें राजकारण दुनिया. यू ब्लेस, सेव अस, फ्री अस वन्स अगेन. आनीक एक पावटी आमकां सुटका फावो कर. ग्रांट अस इंडिपेंडन्स वन्स अगेन. तुजो आशिर्वाद मागता हांव दुनिया आमचे भुंयेचेर, आमचे जमनीचेर. ब्लेस आवर अर्थ लॉर्ड. ब्लेस द लँड ऑन वीच वी स्टे. यू टेक कंट्रोल. टेक कंट्रोल ऑफ आवर वॉटर्स लॉर्ड. आमची उदकां, आमच्यो नद्यो, दर्या तुझ्या हातान घे. आमची रानां वनां तुझ्या हातान घे. ब्लेस द फॉरेस्ट्स लॉर्ड. लॉर्ड, ब्लेस द एअर. आमचो वारो तुझ्या हातान घे दुनिया. And finally, Lord, bless the people of our country, the people of our state. हे पोरजेक दुनिया तुजो आशिर्वाद दी. तुझें राज बांदून घेवंक ही तुजी पोरजा भोव करून जबाबदार. Bless us, Lord.
सुर्गीचें राज लागीं पावलां. The kingdom of God is at hand. The kingdom of heaven is at hand. Repent. मन बदलात, जिवीत बदलात, सुर्गीचें राज लागीं पावलां. Repent, change. The kingdom of God is at hand. हो ताळो आयकूंक दुनिया आमकां सगल्यांक फावो कर. तुजो आशिर्वाद ह्या वेळार आमकां दी. Bless us, Lord. We open our hands and we beseech thee, Lord. Bless us. साक्रामेंतान रावलोल्या जिव्याचे येसू आमकां तुजो आशिर्वाद दी. आमचे हात उक्ते करून तुजे लागीं मागता. ही आमची सगली मागणी तूं आयकून घे. जे कोण बरे ना तांकां तुज्या हातान घे. Heal all those who are sick. Bless them all, Lord. आमची जण एकल्याची मागणी जेजूक पळयोवन जेजूचेर नदर घालून ताचे मुखार दवरुया. तो आयकता. He is listening. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं स्वर्गीचे गोडसाणीचो उंडो. परदेसांत तूं स्वर्ग आमच्या काळजाचो. येसोद आमकां जातूं गिरास आमचो. तुजे विरे आमच्यान जिवून वचो. येसोद आमकां जातूं गिरास आमचो. तुजे विरे आमच्यान जिवून वचो. एक फामील एक बाय तुज भुरगीं आमी. एकीच फामिलीचे आमी सांदे. बसून आतां तुज्या मेसार सगळीं. संसर्गीचो उडो आमचे आवडे. तूं सर्गीचे गोडसाणीचो उंडो. परदेसांत तूं स्वर्ग आमच्या काळजाचो. येसोद आमकां जातूं गिरास आमचो. तुजे विरे आमच्यान जिवून वचो. येसोद आमकां जातूं गिरास आमचो. तुजे विरे आमच्यान जिवून वचो. तुजे विरे आमच्यान जिवून वचो. तुजे विरे आमच्यान जिवून वचो. तूं स्वर्गीचे गोडसाणीचो उंडो.
सर्वेस्फोर देऊन येता आपले राज थिरावंक येता ताची राजवट नितीची ताची राजवट मोगाची सर्वेस्पराच्या मना संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मना संतोषाने गीत गायता बासायले उतर पाडले उर्जेची केली दया सगळ्या मनशाक वचोळ्ळे तारण आमच्या देवाचे